देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित मोगाचे जीवित कृपेचे जीवित ससना देवाचे जीवित मोगाचे जीवित कृपेचे जीवित ससनाक देवाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे मोगान संवसाराक ताणे हाडलो ताच्या योजना हांवें स्वीकार केलो ताका हस्त्या तोंडान पूण वेगळा सार जालो थोड्याच त्या काळान जीव दिलो देवान उडा ताच्या मोगान संवसाराक ताणे हाडलो ताच्या योजनान हांवें स्वीकार केलो ताका हस्त्या तोंडान पूण वेगळा सार जालो थोड्याच त्या काळान जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे आवय बापायक म्हज्या ताणेंच विंचून काडले आवयच्या त्या गर्भान देवान म्हाका विणले ताणें आकार दिलो म्हाका संवसाराक हाडलो जिवीत जोडले हांवें थोड्याच दिसा पयलीं आवय बापयक म्हज्या ताणेंच विंचून काडले आवयच्या त्या गर्भान देवान म्हाका विणले ताणें आकार दिलो म्हाका संवसाराक हाडलो जिवीत जोडले हांवें थोड्याच दिसा पयले जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे
फावो जाल्लो आत्मो मुजो तुझे तेला लेता ना फावो जाल्लो आत्मो मुजो तुका सेवकत रेखा आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोवंक दिवो तुझ्या मोगाचो हाती उंडो घेऊन तुझ्या मासांत बदल्लोय कालसींतलो दाकारोस तुझे रगात जायशें केलोय हाती उंडो घेऊन तुझ्या मासांत जोडूंक हांवें सासणी जिवीत तुवें तुकाच भेटयलो
बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिले सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले उलोक केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या उलो केलोय म्हाका वेळ जातस बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले जाये पिडार तुवें केले आवय बापाय दीव पोस म्हजो केलो कुडींत म्हज्या येवन पिडार तुवें केलें आवय बापायक दिवन पौस म्हजो केलोय ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले
we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. We'll find a song. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. देवाधीन याजक व्हॅलेरियन रॉड्रिगस हाका अंतिम विदाय मागोवन ताका सोम्याच्या तबेन उपसून दिवंक आमी हांगासर आसा. ताणें केल्लीं बरीं कामां, ताणें आमच्या मंगळूर दियेचीक देवपर्जेक दिल्ली सेवा आमी उडासाण देवाक ताच्या नांवान अर्गां दिता आनी ताचोय उपकार बावुरता. आनी तशेंच ताच्या कुटुंबादारांक प्रत्येक जावन ताच्या बाच्याक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी समेत सैऱ्यादेरांक आमी बुजावण पाठयता. फादर व्हॅलेरियन आपल्या जिवितांत निस्वार्थीपणी सेवा दिल्लो याजक जिविताच्या अखेरीक गरजेची तयाराय करून सोम्यातय एक साला ताच्या त्या इनामाक गेला. ताका सोमी ससनाची शांती आनी बसयल्लें इनाम दिवन मागया. ताची पदकां तो बोगसून दी आनी देवान कितें ताका दायज बसयल्लें आसा आमकां समेस्तांक तें ताका फावो करून दिवन मागया.
नितळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवन म्हणया हांव पातकी Board aparat, episode bagian sedang sampai Baptan, anitum tambah berni, menjaga tiram सरस पराध्या वाला विनाती करात्म प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया मोगाळ बापा वालेरियन तुझ्या साकरा या संवसारांत याजकपणाचे मणी अर्पण दिवंक तुका बरें दिसलें ताका आतां सरगार महिमेवत करून त्याच मणी अर्पणाचे इनाम दी म्हण आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमचे दिश्टीक पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टीक पडना तें सदांकाल बाळटात आसलें सां पावलून कोरीत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप भावा भयणीनो जेजूक जिवांत उठयल्लो तोच देव आमकां जेजू सवें जिवांत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सादरे उजीर व्हरतलो म्हण आमी जाणाव पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हण मांडून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्घ स्तुती अदीक अदीक चडटली ह्या पसत आमी धैर्य साणिनाव जरी आमचें भायलें सैम इल्लें इल्लें नाश जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान बरोवन बरोवन येता कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलेच सर नातलेले अनंत ससनीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिनाव पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टी पडना तें सदांकाल बाळटात आसलें संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तांबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलेलो ससनाचो निवास आमकां सरगार तयार आसा म्हण आमी जाणाव देवाचें उतर हें Servis por mozogole, kais makawunena. Servis por mozogole, kais makawunena.
सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. पासलो सोरो मेळटा तें तो म्हाका विशे दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तूं आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचोना. कित्याक तूं म्हजी सगळें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलां. तेलान म्हजे माथें तूं मागताय म्हजें खोप धरून वमता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. जिवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशा पितान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सो तेच हांव तुमकां सांगता, देवान सकयल मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडो उरता. तो मरत जाल्यार तेच फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव उगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणेक सांबाळटा. कोणूय म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां ग्रंथी भिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं. बापा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणून दी. पूण हे सूर सुसजे म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा तुजें नांव महिमे बरेत कर. तेन्ना अंतराळांतल्यान एक थाळो आयलो. हांवें तें महिमे बरेत केलां. परत्यानी हांव तें महिमे बरेत करतलो. देवाचे उतर
पुनर्जिवंत जेजू क्रिस्ताते मगाच्या गवळे बपानो या सकलो धर्मेक भावा बहिणीनो लायकानो सरबावथ्यानो तसेच देवादीन बाप वलेरियनाच्या कुटुंबादारानो संत अगोस्तीन पवित्र सभेचो भोव नावार्थीक सांत जावन आसा. ताच्या आवयच्या सामोनिकाच्या मरणांतय ताची भोगणां बरयल्लीं ताणें द कन्फेशन्स पुस्तकांत ती ह्या परीत विवरिता. मोर एक दुखेस्त घडीत म्हणजे भाग्यवंत आनी मेळपाची आवय हो संवसार सांडून गेली म्हणलें समजून हांव रडलो. एके रितीचे अनाथपण म्हाका भोगलें. ह्या संवसारांत हांव एक सुरो म्हणलें एका रितीचें उणेपण भोगलें. तरी ह्या दुखाच्या आनी कश्टांच्या भोगणां मदें एका रितीची बुजवणेची भोगणांय म्हाका अनुभव जाली. म्हजी आवय ह्या संवसारी जिणेक मेली तें खरें, पूण ह्या मुखांतरी ती सस्तीक जिविताक जल्मली. तिचे संवसारी कश्टांचे दुखीचे पिडेचें जिवीत संपलें आनी ताचे बराबर नवें समाधानाचें निरंतर संतोशाचें आनी देवाक रूप पळोवचें जिवीत आराम जालें. तिणे ह्या संवसारी जिणेक पाट केल्या आनी सर्गीय जिणेक मॅट दवरला. देखून मोर एक बुरवेशाचें आनी बुजवण्याचें घडीत म्हणून तो विवारिता. मुखार बाबा भयणीनो सांत अगोस्तिनाचे ही भोगणां आनी सारकी भोव मोलादीक आनीक अर्थभरीत जावन आसात. बाप वल्लीच्या मरणान आमकां सुमेस्तांक आमच्या गवळ्यांक आमच्या ताच्या लक्षिल्या सोयऱ्यांक धैर्यांक ताच्या कुटुंबादारांक ताणें सेवा दिल्ल्या फिरगेच्या लोकांक खंडीत ताचें मोर्न दूख हाडटा आनी आमचीं काळजां रडटात की तें उणेपण आमकां दिसता. पूण बाप वल्ली ताच्या जिविताचें बरेंपण घेवन सर्गीचें इनाम जोडच्याक देवाघरांत पावला म्हणलें सत ह्या मुखांतर आमकां उगडापें जाता. कित्याक जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक मोर्न एक बरवशाचें घडीत जावन आसा. आशिशीसो San Francis देवाचेर पाथिल्लो मरणाक भियेन नातिल्लो एक धैर्यादीक मनीस जावन आसा. देखून तो मरणाक म्हजे भयणी म्हणून आपयतलो. कित्याक मरण जिविताचें अंत न्हय, मगार नव्या जिविताची सुरवात म्हणलें आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. वस्तूची वाड भावार्थ आपल्या 50 वर्सांच्या ह्या सारकी जिवितांत बाप वल्लीन ताच्या उदेन दिल्ल्या देवपुजेक शिकयल्लें जावन आसा. आनी आज आपुलूस जावन त्या भावार्थांत वडावड घेवन देवाक ताच्या विसावांत आनी जिवितांत विश्वासी रावून सर्गींच्या पुनर्जिवंत जिविताक तो पावला. विश्वासी जिविताचे इनाम तो जोडूंक शकला. हाचे दिवस ह्या दिशेन आमकां देवातय भावार्थ आमचो घट करूंक उलो दिता. हाचे पयल्या वर्साक तुमी आयकलें San Paulo कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. तो म्हणटा आमकां दिश्टीक पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ उरचें दिसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे आमचो कूड आमचो तंब मोडून वयताना जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिना तसलो एक सस्तीक निवास आमकां तयार जाता म्हणटा. आनी खंडी जावन त्या निवासांत आमचो बाप वल्ली जीवच्या भायर सरला. ताच्या 50 वर्सांच्या ह्या सारकी जिवितांत बाप वल्लीन खंडी जावन व्हड व्हड बांदपां बांदूंक नात. पूण लोकांचो भावार्थ ताणें घट केला. तांची काळजां बांदल्यांत लोकांचे एकमेक मागण्याचें कुटुंबा जिवीत ताणें जिवाळ केला. ताचें सादें खालतें मोयपाचें जिवीत सबारांक ताणें त्या मरिपात आकर्शीत केला. दुबळ्यांक गरजेवंतांक कश्ट दिल्यांक आपल्या जिवितांत कुमकेचो आदार दिला. सबारांक देवाच्या आपोवण्यांतय तो प्रेरण जाला. कित्याक तो एक मागण्याचो याजक.
तो एक देवाच्या सत्तेचो याजक देवाच्या उतरांचो याजक. A man is satisfied with minimum needs म्हणटा आमी तसले उण्या जिविताच्यो कितें गरजो दवरन ताचें जिवीत याजकपणान ताणें देवाक भेटयल्लें आसा. हाच्या शुभ वार्तेन जेजून म्हणलें आसा जो कोण गोवांचो खंय मातयेन बुडोवन मेल्ल्या करीत तो कोडूस उरता तो मरत जाल्यार तेच फळ दिता. आनी हें उतार बाप वल्लीच्या जिवितांत खरें जावन आसा. कित्याक गवळी जावन जेजू बऱ्या गवळ्या सुतांनी फाटलाव केला. ताची देख ताणें देव प्रजेक दिला. देवाच्या उतरांचो विशेष मोग ताका आशिल्लो. त्याच खातीर ताच्या शर्मान जांभरो ताच्या बरोवपान जांभरो देवाच्या उतरां सुतांनी प्रसार केला. देवाच्या उतरांची धाव ताणें लोकांक वांटल्या. सांत पाऊल तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 2ऱ्या वाक्यांत म्हणटा देवाचो शब्द गाजे सकाळी आनी आकाळी त्या कामांत मग्न जा. आनी बाप वल्लीन खंडिसांत तुज्या ह्या सारकी जिवितांत देवाचें उतार सुखाळी आनी आकाळी गाजोवंक प्रयत्न केला. ह्या देवाच्या उतराचो मोग लोकांक दिला आनी खंडिसांत तो आज ह्या देवाच्या मोगांत आमार जाला. आनी ताच्या येसाकी जिविताच्या मिसावांती ताणें फळां बरीत जाला. म्हाकाय बोल्डोरान ताणें पयलो कुंगार दिवन जेजूचो मोग ताणें दिल्लो मात एक यासाकी जिवीत हांगासर आसा तर खंडिसांव ताच्या जिविताचें प्रेरण. सांत पाऊल तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या वाक्यांत 7व्या आनी 8व्या वाक्यांत म्हणटा म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो बाबत हांवें सांबाळ्ळा. आनी आतां आनी तिवनपणाचो मुकुट म्हाका तायार दवरलेलो तो जोडूंक आशेता म्हणून. 70 आनी 9 वर्सांचें हें जिवीत आनी प्रत्येक 50 वर्सांचे याजाकी जिविताची धांव बाप वल्लीच्या जिविताची आज संपल्या. तसो बाबत ताणें सांबाळ्ळा. सबारांक ताणें जिविताची वाट दाखयल्या. तसो मात्र न्हय आसता भावार्थी लोकांचो भावार्थ घट करूंक ताचें जिवीत ताणें भेटोवन दिलां. आनी आज जिवनपणाचो कुडो तो सोडूंक आशेता. जेजून म्हणलें आसा म्हजें नांव पिशेलें उदक दिता ताका तसो प्रतिफळ सुख आसना. थंय आमच्या भावी आसाकान ताच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणाचो प्रतिफळ सर्वेश्वर देव ताका सर्गीच्या जिवितांत जोडूंक फावो करूं म्हणून जावं आमा सुमेशांचे मागणें. आमी जाणाव एक व्यक्ती देवाचे एक धेने देखून देवान आमकां दिल्लें जिवीत देवाक भेटून दिवया. देवा देन बाप वलेरियान ताचें जिवीत एक धेने जावन तें स्विकार केल्लें आनी देवाक ताणें विश्वासी मोगाची काणेक जावन भेटयल्लें आसा. ताच्या मरणाची जायती ताणें तयाराय केल्ली आसा. आनी आमी पात देवाक खंडिसावन भेटच्यांत तो आज यशस्वी जाला. तर मुगार भावा भयणो हें जिविताचें धेने आमच्या देवातावन आमी घेतिल्लें. ह्या भावाच्या जिणे मुखांतर आमी प्रेरण जोडया आनीक देवाचे पेल्याच्या सेवेंत आमच्या भाव ह्या सकान ताचें जिवीत सुपळ केलां. तशें आमचें जिवीत आमकां विराव्या आणि आमची प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया. तुमची जाप बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे जीवदातार देवा तुझ्या पुता जेजून आपल्या कष्टा मरणा आणि जिवंतपणावरय उगडापे केल्ल्यास सोडवण्याचो गुट शिकोवच्या आपसाहेबाक सर गुवळ्यांक याजकांक धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ.
होय सगळे ही शिकवून फळादायक जावं म्हूण मागता बापा आमचे तुमचे मागणे आहे. अमर देवा, तुझ्या वावरा शेतांत निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्या सोर आमच्या देशाच्या गुवळ्यांक आनी याजकांक तुझ्या महिमे बरी जिणयेंत वांटोला पळय. तुजे सांगता तांणी सासणाक जियेशें कर म्हूण मागता. कुरपेदातारा तुजेर बरवसून आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या दिसीक दिवन मरण पावल्ल्या आमच्या याजक वलेरियन रॉड्रिगेसाचेर तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकय. ताच्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसून घे म्हूण मागता. बुजवणेच्या बापा याजक वलेरियन रॉड्रिगेस हाच्या मरणांतय थंय दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबाक आनी ताणें सेवा दिल्ल्या लोकांक तूं आदार जा. ताचे सगळ्यान रावून तांचे मागणें आयकून घे म्हूण मागता. धन्य देवा, आज मरणाच्या रितीक आजार जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणेन संतोश मोतीक समाधान दिवन तांकां तूं दादूसकायेन बर म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, तुज्या मुखार दवरली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं दयेन तूं मानून घे. आनी जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या कुटुंबेचें देणें जावन लाभय. तूं जो जें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर पदवेदार देवा, वेलेरियन तुज्या याजकान जेजूचे गुट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवन मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण दादोशी जावंक फावो कर म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिवीत असो बरवोचो देलो
मरण कोणाकच चुकाना म्हण आमकां दूख बगता, तरी आमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बावरत्याचें जिवीत सरना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडोवन वेता आनी सरकार सासनसो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा वलेरियन याजकाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारान लो तुवें आपोवन वेलाय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव खार मरी देवाचे माये संगाती ती सोपोती बग्यावन झुजे बग्यावन धम दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमच्या तुजे कशी आमचो पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदभुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिया संसाराचे आकाटेले आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी म्हाका फळ तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटय
प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा वलेरियन तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासनीक जिविताचें जेवण सबार पवटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासतांव आनी तेंच सासनीक जिवीत मायमेन ताका भोगून दी म्हूण व्हडा बरवशान तुज्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयाकन बसान आतां देवादीन बाप वलेरियन रॉड्रिगस हांकां श्रद्धांजली मागतात. बाप वलेरियन सोज बोंटवळ फिरगजेचे वेगार. मोगाच्या भवनांनी बहिणीनो, आमी येद्या व्हड्या संख्यान देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्या पाद्र्याबाक वलेरियन रॉड्रिगस ताका आदेश मागून तशेंच ताचेर मोग दवरून ताची भेट करून भुरगे जीव कुडीची भेट करून सांगात आमी मेळ्ळ्या. ह्या वेळार पयल्यान पयले सुविस्परा देवाक आमी अर्गां दिवया. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 14 वळ 8 अशें म्हणटा, आमी जियेता जाल्यार ते सुम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार ते सुम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सुम्याचींच. कित्याक जिवंत आसतल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सुमी जायजो म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आज आमी सांगता मेळोन देवादीन याजक वलेरियन रॉड्रिगस हांकां सुम्याच्या हातांत समर्पिता. तांचे मरिफात देवान पवित्र सभेचेर वयतल्या बेसावांक आमी अर्गां दिता. देवादीन याजक वलेरियन रॉड्रिगस बचपे फिरगेजेंत जल्मान मे म्हयन्याच्या 11 तारीखेर 1973 याजकी दीक्षा घेवन देवाच्या पुजे खातीर आपले जीव समर्पण 50 वर्सां क्रिस्ताचो मण्यारी जावन आमच्या देशाच्या विविध फिरगेजेनी तांणी सेवा दिल्या. सहाय्यक विगार जावन शिरवा आनी परमानर फिरगेजेनी, उपरांत विगार जावन बेंगलोर, बेळा, मरियाश्रम, बद्यार, पदिमारे आनी पेरमुले. निवृत्त जाल्या उपरांत उर्वा फिरगेजेंत तांणी सेवा दिली. निमाणे तांणी सांत सुजेवास निवृत्त याजकाच्या घरा तांची जेणी खर्चिली. 50 वर्सांची याजकी सेवा आनी 70 आनी 9 वर्सांचे जिविताचे बेने फावो केल्ल्या देवान तांकां पवित्र तीनदादीच्या फेस्ताच्या दिसा पवित्र तीनदादीच्या कुटुंबाचो संद जावन जियोंक आपण दिलें. अशें तांचें संवसारी मिसांव संपलें. सांजू आमच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत वळ 25 सोम्याने मार्थाक म्हणली ती उतरां, हांव पुन्हा जिवंतपण आनी जीव.
जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आमचो याजक बापू सगळ्या सांगता निरंतरी जिवंक बायसन गेला. देवादीन वलेरियन रोड्रिगस बापाची जिणी सादी, गरजेक थोडस. ताच्या साद्या जिणी मुखांतरी देवाचें राज बांदून हाडून ते निरंतरी वावरल्या. थंय दुबळ्या गठ्यांनी बिडेस्तांनी विशेष मोग मरयेचो भक्त तो जावन आशिल्लो. तशें मरये विशांती आनी भावार्थाच्या सता विशांती आमचे मायपत्रांती तो लेखना मरे फाते लोकांचो भावार्थ ताणें पोसला. ताणें वावर केल्ल्या फिरगेजेंती आनी कुटुंबां बांदून हाडूंक चड गमान दिला. भुरग्यांक तरणाट्यांक सैन्याच्या मोगाचो परमळ दिवंक ताणें प्रयत्न केला. अशें जेजू बरा गोवळ्या बरी तांच्या साद्या जिणे मदीं फाटे जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या नेटांनी ते सल्ल्यात. देव ताचो मोग आनी कृपा मनशाक वांट आसतना तो मनशाक गुंचून करता आनी आपणाचे हातेर तो करता. देवादीन वलेरियन रोड्रिगस देवाच्या कृपेचे हातेर जावन तांणी वावर केलो. तांणी वावर केल्ल्या फिरगेजेक देवाच्या कृपेच्या देण्यानी तांणी ग्रेस्त केला. अशा सर्गींची हातेरां वापरून देवाच्या परजेक ताणें आत्मीक ग्रेस्तकाय वांटल्या. आज आमी देवाक वर्गां दिल्या. देवान आमकां एक बरो याजक दिल्ल्या पासत हे आमी शर्मावर आयकलें उतरां सान पावलोन तिमोथेक बरयल्लें दुसऱ्या पत्रांतलें अध्याय 4:2 सान पावलो म्हणटा देवाचो शब्द गाजय सुखाळी आनी आखाळी. सगळी तांची जिणी देवाचो शब्द गाजोवचे आनी देवाचो शब्दच जावन जियोवचे. तांच्या सादेपणा वरवीं तांणी क्रिस्ताक साक्ष दिला. आज आमी बाप वल्लेक आमच्या कुटुंबांत हांव देवाच्या कुटुंबाक उपसन दिता. सम्यान सांगलेचे उतरां जावन आसा ते हांव तुमकां एक जागो तयार करतलो आनी हांवूच येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो. देवान ताका विंचलो, मागलो आनी सांबाळलो. तो सुदेव काकुळदार बापू ताची फातकां बक्षून ताणें आशिल्लें शास्त्राची जिवी ताका फावो कर म्हूण आमी मागया. सांगात आमी मागया शास्त्राचो विशय दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय समाधानांत सोदपा विशय घेवन दी. आमीन. बापू वल्लीच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या समेस्तांक हांव बुजयतां. प्रत्येक जावन दिसपडटे म्हणल्या बरी ताची भेट करतल्या श्रीमान अल्फोन्स मिरांदा आनी ताच्या पत्नीक आनी ताच्या कुटुंबादारांक बुजयतां. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा सर ताच्या कुटुंबादारांक, ताची लागशिल्लीं भाव भयणी नात ह्या संवसारांत तरी तांची भुरगीं या तांची भाव भयणी आसात ती तांकांय बुजोवण्याचें उतरां पठयता. उपकार बेवडटा प्रत्येक जावन फादर अनिल डिसोजाचो सांजुजे वास घराचो गार्डियन ताणें ताची सेवा केल्या. तशेंच आमचो बिगार फादर रॉकी डेसा हांगाचो
सहाय्यक विगार फादर विजय, आज श्रद्धांजली पेटयलेलो फादर वॅलेरियन आनी प्रसंग दिल्लो फादर मेल्विन तुमचोय हांव उपकार बावडटा. फादर मुल्ला आस्पत्रेच्या सर सिबंदेसो प्रत्येक डॉक्टर ग्लेन असो उपकार बावडटा आनी तुमचो समेस्त असो हांगासर आसल्या ह्या जाकांचो आमच्या बिस्पय एलोयसो आनी सर ह्या जाकांचो धार्मीक भयणीचो असल्या समेस्त बावडट्यांचोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा. बाबा ह्या जाकाक सासणाचो विशय मागता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थ्यांच्या साली प्रमाणे पाळतना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची याजक वॅलेरियन रॉड्रिगेसाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गुळाच्या कांद्यार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. दयाळ बापा आमच्या भावाचो याजक वॅलेरियन रॉड्रिगेसाचो आत्मा आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगत पुनर्जीवन तो जातलो म्हणून तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकराक तुवें सबार देण्यानी भरलोय आनी अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका अधीन वाचता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकरा सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती बावर्तांच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दिशें कर. अशें क्रिस्ताचो वें पावोवन तुज्या संगतांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियों क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दया कर नायका कोणी मरणाचे दिश्ट घालना जाल्यार दया कर देगेन या आनी मरणाचे दिश्ट घालना पुरशावाक मेळा आनी पुरशावाक गेल्ले थंयसर सिमिस्त्राच्या दोरा लागीं रावा. पयलें याजाक आनी सैरी दैरी सिमिस्त्र भितर सरतली आनी उपरांत तुमी येचे.
आमच्या बाबा याजक वालेरियनापासून आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थूया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सदमंता तो मोरात जाल्यार जियेतलो आनी म्हजी तेंची येता आनी म्हाका सदमंता तो सासणाक मोडचो ना
लाजराच्या पंढरतो रडलोय सम्या आमची दुःखा पुसून काढ तुवे मेल्ल्यांक जीवन केले आमच्या भाव या जागाक सस्नीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्गी बसयलो आमच्या भावा या जागाक तुझ्या राज्यांत घे आमच्या भाव या जागाक विष्णुनावर वेणी तळ केलोय पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भागीवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भाव या जागाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भाव या जगाच्या मरणावर आम्ही दुखेस जाल्या भावताच्या बुजवणीने सस्तीक जिविताच्या परमेशान शिकयले मागले आता म्हणूया सुरेश्वरा आम्ही तुझ्या लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साखराची आमच्या याजक भावाची वलेरेणीची कापूस कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दी नाका कित्याक तुजी खुशी पडून ताका मौन आशिल्लें खऱ्या बोवाटान हांगा ताका बोवाट्यान थंय एकवटायलो त्याच परी तुज्या काकुळटी सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन निके पिल्ल्या या तुझ्या साकरा या जगाक वलेरेणाक वेसलेल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं शास्त्राचो उशो सरेस्परा ताका लावय तुझी खुशी तुझी
आदेश तुका या संसारा आदेश तुका मोजा घरा आदेश तुका कारबारा आदेश तुका दरबारा आदेश 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 काबार जाले जिवीत मोजे सुरू जाले पैन मोजे वरूंक ना मोजे सवे जोडूंक ना हांगा हांवें आदेश 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 उबोन गेले दीस मोजे दावोन गेले हाते मोजे वर्सां दावले मोजे जिनिये जिनी संपली मोटव्या अवदेन आदेश 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 मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो
कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती मुंजाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती दिसांदिस वाढली कूड जिणी बरवा गयली कूड दिसांदिस वाढली कूड जिणी बरवा गयली कूड मोलादीक वस्त्रांनी सोबयली कूड आसाल्या निर्जीवती मुंजाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती मुंजाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती मुंजाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती मुंजाची कूड